वास्को पुलिशेन वाड्याक रावप्यांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन करपाक खासा उपक्रम राबयला। सामाजीक विरोधी घटकांची उपस्थिती बारीकसाणेन नियाळपाक हो उपक्रम राबयला म्हण वास्कोचो पीआय कपिल नायक सांगता। रुमानी वाड्याक दवरपी लोकांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन करप सक्तीचें म्हण मुरगांव पालिकेचो उपनगराध्यक्ष अमय चोपडेकार उलयला। आरडीएक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। माझ्या वॉर्डान टेनंट व्हेरिफिकेशन स्टार्ट केल्लें आसा। ही ऑर्डर आमकां वयल्यान येयला डीआयजी जसपाल सिंगान की आख्खे गोंयभर जे लोकां खंय रेंटाक रावतात टेनंट अशे तेंचें व्हेरिफिकेशन करचें। ही व्हेरिफिकेशन खूब इम्पॉर्टंट गजाल आसा, कित्याक लोकां आपले घरान सकयल तेमी रावता, वयर तेमी 2 फ्लोर 3 फ्लोर काडून रेंटाक दिता, पूण तेंचें व्हेरिफिकेशन कांय जाल्लें नसना। पूण ते कारणान की आतां समज खंय समज कितें क्रिमिनल एक्टिविटीज जाले जाल्यार मागीर तेमी ओनर ब्लेम जाता। म्हणून हांवें आयज आमचे वास्को पीआयक रिक्वेस्ट केलें की म्हाज्या वॉर्डानच्यान स्टार्ट करुया म्हणून। तशें आमी फूल वास्कोन आमी ऑल ड्रायव्ह कंडक्ट करुया। आनी आयज हांव म्हाज्या वॉर्डान पर्सनली भोंवन लोकांक सांगलें की तुमी कोणा कडेन रेंटाक दवरला न्हू, तुमी तेंची व्हेरिफिकेशन करचें वास्को पुलिसांक घेवन, कित्याक तुमचे सेफ्टी खातीर। कित्याक आयज आख्खे गोंयान आख्खे वास्कोन जे लोकां येता तेमी डायरेक्ट तुका रेंटाक रावता, पूण तेमी कशें आसा तेमी आउटसायड गोवाच्यान बी येता, आउटसायड इंडियाचे बी येता, बांगलादेशच्यान दुसरे कंट्रीच्यान लोक हांगा येता आनी मागीर कितें जाता तेमी एक रॉंग एक्टिविटी चालू जाता। सो हे व्हेरिफिकेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी आख्खे वास्कोन न्हू आख्खे गोंयभर जावचें व्हेरिफिकेशन, म्हणल्यार आख्खे इंडियन सुद्दां जावचें, कित्याक काय एक डेंजर केस जावपा नाका म्हणून। व्हेरिफिकेशन आयच्यानच न्ही तर आमी केन्नाच्यान चालू आसा, पण कालच्यान एक आमी स्पेशल ड्रायव्ह सुरू केल्या। कित्याक आमकां खुबदां वेळार नजरेक दिसून येता की खुबशे ओनर पळय आसात जे तांची रूम्स आसात जे रेंटार दितात ते खूब जाणां भाड्यान दितात, पूण तांची ते टेनंट व्हेरिफिकेशन करनात। आनी टेनंट व्हेरिफिकेशन करनासतना मागीर जर ताणी जर कितें जर कसली क्रायम केली जाल्यार मागीर तांकां सोदपाक आमकां खूब त्रास पडटात। सो हे टेनंट जर व्हेरिफिकेशन केलें की जाल्यार तांकांय एक बाबा भंय उरता की बाबा आमची सगळी इन्फॉर्मेशन आसा तें पुलीस स्टेशनार दिल्लें आसा, सो आमी कितें क्रायम केल्यार आमचेर पुलिसाची नजर आसा। आनी अशें दिसून येता की भायले जे स्टेटींतले खूब जाण अशे ते क्रिमिनल आसात ते थंय कितें क्रायम करतात आनी हांगा येवन रावतात, सो तांची कांयच इन्फॉर्मेशन आमकां नासता। जर तांणी जर आमकां जर टेनंट व्हेरिफिकेशन जर करून जर तांची सगळी डिटेल म्हायती जर आमकां पुलीस स्टेशनार दिली जाल्यार आमी ती तांच्या कन्सर्न जी तांची नेटीव प्लेस आसा त्या पुलीस स्टेशनार धाडटात आनी व्हेरीफाय करतात वेदर ही इज एडवर्स एट डेट पुलीस स्टेशन ऑर नॉट। आनी ताजे मागीर आमकां जेन्ना तांचो रिपोर्ट येता तेन्ना आमकां कळटा बाबा हो क्रिमिनल काय ना हें आमकां कळटा, आनी मागीर आमी कितें आसता फुडली ताजेर एक्शन घेवपाक शकतात। सो म्हणून कालच्यान आमी एक स्पेशल ड्रायव्ह अशी स्टार्ट केल्या, म्हणजे PSI ऑफिसर्स आनी सगळे बीट स्टाफ प्रत्येकाच्या घरांक विजीट करतात आनी कोण रेंटार दवरल्यात तांचे सारकें व्हेरिफिकेशन करतात आनी फॉर्म भरल्यात काय ना हें व्हेरीफाय करतात। आनीक पळयता आनी काल जे आमी थंय गेल्ले आमचे स्टाफ गेल्ले ऑफिसर्स गेल्ले तांणी खूब घरां चॅक केले आनी अशें दिसून आयलें की खुबश्या ओनरांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन केल्लें ना। सो आमी काल तांकां वॉर्न केलां ऑलरेडी की तांणी जर टेनंट व्हेरिफिकेशन केलें ना जाल्यार तांणी ते विदीन 10 days सगळी फॉर्म भरून हाडून पुलीस स्टेशनार दिवचे, ना जाल्यार आमी तांचेर कितें आसा तें एक्शन घेतलें। वी वील सेंड द रिपोर्ट टू डेप्युटी कलेक्टर मोर्मुगांव फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन।